मोगाचे बाबा भणीनो, आज आमी शुभत म्हणून आयकलां की जुसे आनी मारिया दीस भरले उपरांत शास्त्रा प्रमाणे जेजूक बालका जेजूक देवान हाडटात आनी ताका देवाक भेटयतात. तर ही घडणी आमकां जायते वस्तू सांगतात. पयले सुवाते मारियेची ल्हानविकाय, दोगांची ल्हानविकाय. मारिया आसली देवापुताची आवय, हे खास व्हडपण आसलें. तशेंच जुसे म्हणटात फॉस्टर फादर, हे व्हडलें व्हडपण. व्हडलें व्हडपण विसरून फाटीं धरून एके भाशेन दिल्ले कायदे ते पाळटात. भाव भयणीनो, आमचें जिवीत आमची खास देणी आसा देवाची. आमी फक्त राखणदार. देवान आमकां हें जिवीत दिलां, तशें आमकां खास देणी दिल्ल्यान दुसऱ्यांक भेटोवंक, देवाक भेटोवंक. देवाक भेटोवंक म्हणजे दुसरे सेवे खातीर आमकां दिल्यात. जायते फावटी आमी विसरता की आमचें जिवीत देणी आमची न्हय म्हूण आमकां आहात, ती आमची न्हय म्हूण आमी विसरता की देवाचे देणे म्हूण आमी विसरता. खास आमी जे आसा आमी हे हाची परब करता, आमचे फादरी पासत मागुया, माद्री पासत मागुया. तर आपलें जिवीत फकत देवाक भेटयलां दुसरे सेवे खातीर. देवान तांकां बरी भलायकी दिवंक, खास देणी दिवंक आनी तो वाटें कोत्ताक ते आस्वाद घालूंक. तशेंच आमकांय देवान एक खास देणें दिवंक, खास मोहन दिवंक. म्हणजे आमी सगळीं देवाची. देवान आमकां हाडल्या संवसारांत फकत त्याचे खातीर. तेन्ना आमी हो वार कोत्ता, तो देवाचो वार.